सोडले तुवें कित्याक सोडले रे सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि स्टॉल नंबर पळय काय लेडीज बॅग Yes, my bro. म्हाका खरें खरें सांग तुवें आयज घरा कडेन सकाळी फुडें कितें जेवन भायर सरलो तूं आज काय ना खाव मम्मी ऑफिसात न्हू बांबा येता मान काय ना खाव भूक लागला म्हाका हय चल या तर खावपाक या यो म्हाकाय लागल्या भूक कितें तरी खावन येवया ना रे सिद्धार्थ सिद्धार्थ कितें खावया आमी सांग म्हाका लिंबू पाणी पिवपाची खूब सारकी रूच येयल्या पिवया लिंबू पाणी पिवया तूं लिंबू सोडा तुका जाय ते पिया आनी खावपाक या आमी कितें खावया आहा थंय बरें बरें खावपाक स्टॉलांचेर चल या तर खावपाक आमी ना रे तुका जाय तें तूं सांग एका न्हू केन्नाच कितें बरें दिलें न्हू खायना चिकन बिकन कितें दिलें ना म्हणटा आपणाक नाका मागीर नाका जाल्लें खावपाक जाय तेका ते कहले भेलपुरी आहलें हय पाव भाजी आहले पयले चल या मरे कितें खावया का पिवया खाऊया म्हाका भूक लागल्या तुका रे सिद्धार्थ तू कितें खाल्लाय आयज खावया खाऊया न्हू कितें आहा हांगा बरें बरें आता कितें आसा रे खावपाक रे फुडें पळोवया चल फुडें पळोवया हय खूब गरमी आहा न्हू रे तूं हांगाच्यान मागीर कितल्यांक घरा वयताय रे आता असो राव कितल्यांक 8 वयता तुका बसी गावता थंय हय कदंबार आसतना आता डायरेक्ट पावताय तू घरा डायरेक्ट पावता ओके यो पण लोक उत्सवाक आसता तितली स्टॉलां ना न्हू रे हांगासर लोक उत्साह थंय तितकी स्टॉलां ना कमी आहा कमी आहा सोडले तुवें कित्याक सोडले रे कित्याक जायना कित्याक जायना रे बेश्टो आडवो पडपाचो पडतो फॅन लावपाचो काकी वॅज कितें आहा गे वॅज आनी शिरवळ्यो आहा आनी पिवपाक तुका लिंबू सोडा लिंबू पाणी तुका लिंबू सोडा का लिंबू पाणी लिंबू सोडा एक लिंबू पाणी मागीर आतां कितें जालें तुवें स्टॉल कित्याक सोडलो कित्याक खातीर गिरायक नासलें म्हणून तुवें स्टॉल सोडलो आनी आतां तूं हांगा भोंवता कितें हाडला तुवें दाखय एक म्हाका फ्री मेळटलें म्हाका मेळटलें फ्री वयशे म्हाका फ्री सॉलिड मरे तूं आनी पळय आमी हांगा येयल्लेले आहा हेंच्या स्टॉलाचेर सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप पळय सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी स्टॉल नंबर पळय FS28 हांगा येवच्यो तुमी आनी कितले दीस आहा गे 16 तारीख पर्यंत आनी ती आमचे खंय व्हिडियोज पळयता खंय आनी ह्या सेलिब्रिटीक वळखाली ती हो सेलिब्रिटी आमचो कितें सांग आमचे व्हिडियोज लायक करा आनी फॉलो करा शुअर मरे आनी कमेंट आनी करिना लायक जाल्यार कितें करतलो तूं लायक करिना जाल्यार मागीर कितें करतले तूं काय ना कितें सांग नाका सिद्धार्थ कितें म्हणूंक सोदता तूं उर्राक घाल ह्या भितर इल्लो एलिस्टर तुका सांगता तो एलिस्टराक सांगता मरे तूं कितें म्हणून आमी पळय हे पिता लिंबू सोडा पिता आनी उर्राक घालया मरे भितर आनी घरा येवन लूज काडपाचें तुवें आसता पळय गो तो 16 पर्यंत आहा पळय FS28 ह्या स्टॉलाचेर येवच्यो तुमी आनी हांगा कितें कितें मेळटा एवरीडे मेनू चेंज पळय हांगासर कितें कितें आहा आनी एवरीडे म्हणटा ती मेनू चेंज आयज
हा. सध्या मिळता हा लिंबू सोडा मिळता आणि आणि सॉफ्ट मिळता खातले रे हा कॅप्सिकम वडा कॅप्सिकम वडा वडा काय कॅप्सिकम कॅप्सिकम म्हणजे कोण कॅप्सिकम म्हणजे वडा कितें सांगना का हा हा आज तुमगे येता तू म्हाका काय चॉ बीफ काय करून दिला आवय चा दिना खंय मगे तू काय येता मग त्या मागीर हे तुका ती म्हणटा पळय आपणागेर रावपाक यो म्हणटा तुका सगळें दिता खंय तू फालोडा करून दितले मरे तिका म्हाका केन्ना दितले रे म्हाका दिता म्हणे मरे तू फालोडा आमचो फालोडा अजून पावना ओके सो गायज तुमकां खबर आसा फाटी ताका एक एसॉल्ट केल्लो एका ऑफिसा सकयल सिद्धार्थाक सो न्हू तेजे न्हू तेणी एक लेटर घातलेलें न्हू कंप्लेंट लेटर टायप करून घातलेलें सो तेजो एक झेरॉक्स तुमकां एक दाखयता दाखय रे तो बॅगान आसा सो बॅगान आसा तुमकां दाखयता मागीर सो तेजेर आमी एक एक्शन घेतलेली आसा लिगल एक्शन सो आतां पळोवया आनी ते हांव फुडें फॉरवर्ड करपाचो आसा सगळ्याक ओके सो कितें आसा जाणा डिजेबल जे भुरगे आसा जे फॅमिली मेंबर्स आसा ल्हान ल्हान व्हडले व्हडले कोणूय जावं तांकां न्हू मातशें न्हू स्पेशल ट्रिटमेंट आसता कित्याक जाणाय तांकां न्हू कांय गिन्यान आसना कळना तांकां तेंचे फकाणां तेंचे कडेन उलोवप एक सर्टन लिमिटान आसता आनी तसल्या भुरग्यांक पळोवनूच कळटा की तो न्हू एब नॉर्मल आसा म्हणून त्या भुरग्यांक पळोवनूच कळटा तसल्या भुरग्यांक तर तुमी मारतात न्हू खंयसर तो कामा धंद्या खातीर बाबडो न्हू पॉपकॉर्न घेवन विकता ताका तर तुमी मारता न्हू जाल्यार तुमी न्हू सारके कसले जानवर तुमी आमकां म्हाका बाबा खबर ना सो आतां हो सेक्युरिटी गार्ड जेणे हेका एसॉल्ट केल्लो आसा पळय तेजेर आमी स्ट्रीक लिगल एक्शन घेतलेली आसा तेज्या फुडें तुमकां कितें कितें केलां पळय तें तुमकां दाखयता सद्या खंय तो खावपाक बसला तुमकां तें लेटर मागीर दाखयता हय मरे बॅगान आहा मरे लेटर बॅगा जाय मरे तुका लेडीज बॅग लेडीज बॅग अरे तुका नाका म्हाका पणजे घे कोणचे बॅग पणजे हांव दाखयता त्या व्हडलो शॉप घातला मरे भेणे अगले भाग वो क्यों भागेगा आज ओ पगली क्या कर रही है रे ए मत आ सारवी शानवी तू गाड़ी चलाएगी तो मैं जाऊंगा मैं पीछे बैठूंगा तू गाड़ी चला हम लोग चॉकलेट लेके आएंगे तू चलाएगी ले चाबी शानवी ले चाबी गाड़ी का चाबी ले ले शानवी स्टार्ट मार गाड़ी ले लेना पैसा लेके जा ए सुनो जाएंगे जाएंगे अभी चॉकलेट लाने के लिए जाएंगे हाँ शानवी हम लोग चुपके से चॉकलेट लाने का जाएंगे शानवी ठीक है हम लोग चॉकलेट लाने के लिए मजा जाएंगे आएगा खाने में रख 10 रुपए रख तेरे पास ऐसे ही रख लेके आएंगे काय बरं पैते तो 10 रुपया घेऊन अवी कडे नेला चॉकलेट हड़पा गया रख 10 रुपए रख जेब में मम्मी जेब नहीं है हाँ, मम्मी को दे दे मैं लेके आऊंगा तेरे को चॉकलेट हाँ कैसा चॉकलेट चाहिए तेरे को हाँ नहीं आती अरे 10 रुपए का चॉकलेट कहाँ आता है अभी अरे 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 बबुआ रॉकी बाबू आज रोकी रोकी वो आज नाम गया था अरे नाम किसने रखा था इसका मैंने इधर खा रहे ओए रॉकी थैंक यू बोल रहा है थैंक यू खा ले क्या हुआ रे तेरा दिमाग हिल गया दर कोणाक जायचे खाया घे दर आगे कोणाक जायचे खाया घे ले रे मगन कौन सा खाएगा मगन तू मेरे को ये क्या ये मेरे को चाहिए दो भैया को मैंने बटर वाला
ये वाला मुझे हे म्हाका हाँ बरं एक मैंने बोला ये ले ले हेतूतले एक हांव ये घेता. बोल रहे ये ले लो ये ले लो ये ले लो जर आज तुका खंयचं जाय तितले माका मनीषा तू क्या कलागिरी कर रही है? ये दिख रहा है क्या हुआ है? फटा हुआ है किधर फटा है? कुछ समझ आ रहा है फटा है करके नहीं. टेप लगा है। तूने किया कलागिरी? हाँ देखो गांधी जी को मैंने फिर से अच्छा कर दिया हंसने लगे गांधी जी ये चलेगी रे? चला चला के हाँ चलेगा कि नहीं चल जाएगा. पता नहीं ऐसे कभी भी नहीं दूंगी। ऐसे कभी भी पैसे नहीं रखते जेब में. ऐसे क्यों पता नहीं मेरी मम्मी कहती थी और भैया भी कह रहा है. ऐसे रखते हैं वॉलेट में हय पण अशें फोल्ड करून दवरिनात खंय केन्ना. कहाँ क्यों पुष्पा तू पिकनिक को नहीं जा रही है? क्यों? उसकी मम्मी यहाँ पैसे नहीं दे रही है इसे। अरे रे पुष्पा जब हम लोग जाएंगे अगले महीने में चलेगी मेरे? स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गए हाँ, हैं. हम डांस करेंगे किधर जाएंगे रे सानवी? ये देखो टेप लगाया है इधर से नहीं समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ये नहीं समझ में आएगा रे जिसको हम देंगे. ले लो ऐसे समझ आएगा ना मैं उल्लू बन गई बोले तो हर कोई उल्लू बन सकता है. पर वो जो आया था टंकी खाली करने वाला वो नहीं बना हाँ मैंने आपको फिर से दे दिया नहीं देखो वो टंकी खाली करने को आया था ना उससे पहले मेरे को मालूम ही नहीं था. उसने मेरे को दिखाया इसके लिए मेरे को पता चल गया कि नोट को टेप लगा है. बोल रहा था तूने देखा फिर हाई भी नहीं किया हेलो भी नहीं किया. मैंने बोला सर आपको देखा था आप गाड़ी से सवार हैं. हाँ एक हमारे स्कूल में ना एक नरकासुर नाम का हम्म, सर है हाँ उसका नाम नहीं बताऊंगी नहीं तो बदनामी हो जाएगी तो इसीलिए हम सब लोग उसे पूरा स्कूल उसे नरकासुर बोलते हैं. क्यों लेकिन? नरकासुर की तरह दिखता है ये ए पगली वो व्लॉग देखता रहेगा हमारा. देख ले येले तू येले कय कय आज तू दुखद घटना किती घडल्या तुझ्या वांगडा? उदीर 4 वर्स होता. फुड्यान यो लोकांक कळोंक जाय न्हू. फुड्यान यो आता तुझी दुखद घटना तू सांगू शकता. घरान उदीर कुसला 4 मागीर? वर्स जाली हांव उंदीर सोदता. उंदीर गावलो उंदीर गावाना मागीर तुवें कितें केलें? दुखद घटना कितें घडली? पयली खंयच्यान वास येता तोच कळना. हॉलान हांवें सगळ्याक सोदले हॉलान ना. मागीर हांवें कचरो बिचरो एकठांय केलो आनी पळय मॉप मारला. कळ्ळें. मागीर हांवें बेडरुमान सोदलो बेडरुमाक ना. मागीर तुवें खंय सोदलो? आतां आनी एक रूम आहा थंयसर सोदपाक जाय. बँकीन कित्याक वचना तूं सोदपाक आहा जाल्यार घाणी थंय लॉकरान बीन लॉकरान ना तेव्हा. हं, मागीर? लॉकरान कसो आसतलो उंदीर कितें घरान कितें येदी व्हडली कितें दुखद घटना घडली तुज्या वांगडा? उंदीरचो वास सगळ्याक येता घाणी मारता. कित्याक येयलो कित्याक? तूं म्हाका कितें खबर तेका तुवें आमी हुंदराक विचारला गजाल ही कितें ती? ना हं? उंदीर हुंदराक आफय न्हू. हुंदीर म्हाज्या भावा हांव सांगता तुका म्हण मुगो. हट. मागीर खंयसर हें जाल्यार तोच कळना. वयर कित्याक पळयताय तर? घाणी मारता सगळ्याक. काय 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 हं. जाल्यार बरें आहा तर. हुंदराची चिली बीन करूंक नाय मुगो. ना आं करूंक ना. काय 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 जाल्यार भंय ना तर आतां. तुका जाय चिली जाल्यार तुका करून दिता. ही दुखद घटना तुज्या वांगडा घडल्या? हय. काय 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 ओके. सो गायज हांव परत म्हाज्या केसांक हात लायता तो तुमकां हे 2 ब्लॉगान दिसला आसतलो कित्याक म्हाजे हांव केस वाडयता आनी हांव असो बांदपाचो आहा तो पयले भशेन आसलेले ते. माझी शेणकी जाय तुका. माझी शेणकी जाय तुका. मागीर मागीर हांवें आपणाचे केस वाडयतलो मागीर आमी दोगांय थिंगा रिंगा रोजी रिंगा रिंगा. मागीर मागीर न्हू म्हाका मातसो येल्ला माती बी बसूं लागना. चुप चुप
मागीर न्हू आमकां 2 खर्च लागतले, म्हणजे खर्च मातसो डबल जातलो, कित्याक की हांव म्हाका हेअरबँड घेतले, अविकूय हेअरबँड घेतले, हांव म्हाका क्लिपा घेतले, अविकूय क्लिपा घेतले, हांव म्हाका गॅटर घेतले, तुकाय गॅटर घेतले, आनी तुजे मागीर 2 शेणक्यो घालपाच्यो. सगळे असले चले असले. ओके सो गाईज आयचो ब्लॉग तुम्ही पहिला आसतलो न्हू. आयज आमी गेल्लेले खावपाक न्हू आणि सिद्धार्थाक बाबा कितें पुलाव बिलाव कितें फ्रायड रायस कितें खावया रे म्हटलें, बिरयानी ना ते नाका जाल्ले खंयचे भजी पाव आनी हे ते तसलेच न्हू तेंय सोडटा बाबडो आसलेलो तो. ओके सो हांवें न्हू फाल्यां खातीर तुमकां एक व्हिडिओ दवरल्या. आमी न्हू त्या सेक्युरिटी गार्डाचे न्हू एलिगेशन घातलेले आसा, म्हणजे तेजे कमिशनरान तेंच्या. सो ते तुमकां लेटर दाखयता आनी एक तेज्या वांगडा एक इन्सिडंट बँकीन घडलेलो आसा म्हापसा, ते तुमकां फाल्यां दाखयता. ओके आनी आमी थोडे दिसांनी न्हू सिद्धार्थागेर वयपाचें आहा न्हू हांगा. सो तुमकां दाखयता घरा कडेन तेंचें कशें कितें चल्लां पळय तें. दुसरी गजाल कितें गो कितें कितें गो कितें गो कितें गो सांग गो. ओके सो पणजे न्हू कला अकॅडमीन न्हू कितें तरी चालू आसलें, म्हणजे सेल बील कसलो तरी, आनी थंयसर न्हू घे म्हणून स्टॉलां आसा, पूण ती कांय फायद्याची स्टॉलां ना. नाका जाल्ले सगळे आहा थंय. ताका गिरायक जायना म्हणून तो आतां थंय वचना. जाल्यार ताका एक स्टॉल फ्री मेळ्ळलो. त्या स्टॉलार तो रावलो एक कुस्कुटाचे ₹1 ताका गिरायक जावंक ना म्हणून तो बाबडो भायर सरलो न्हू. हय काय ना गो. हय हय मागीर ना कितें म्हणटाय तो हांवें केन्ना ना म्हटला. काय आनी येस होळी येवपाची आसा, तुमकां खबरूच आसा 14-15 तारीख काय कितें 14 तारखेक होळी येवपाची आसा. त्या होळये बद्दल हांव तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा कलर लायतात ते लिमिटान लाया, आनी जे नरकासूर जावन भोंवतात थोडे जाण हुर्राक 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 करुया करता पळय, आनी बरे चोणाक जावन भोंवतात, तांकां सांगता मातशें भावानो लिमिटान रावा, दुसऱ्याच्या चेडवाची चेड्याची फकाणां मारूं नाकात, येता वयता लोकांक वाटेर हॅरेस करूं नाकात, त्रास करूं नाकात. नाकाल्ले लोक जे थोडे लोक कामाक वयता, काम्या धंद्याक वयता, तांकां कलर लावन तांकां डिस्टर्ब करूं नाका, त्रास करूं नाका न्हू. आनी हेच म्हणून हांव हो ब्लॉग हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां नेवे आनी एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन बाय बाय बाय. सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका न्हू. हय.